Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesu, Oglab Jesu, Maiman Jesu, Soti Jesu, Aradan Jesu, Vandan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. बाबा बहिणीनो, जेजू संवसाराचो उजवाड कितली जाणां काळोखांत आशिल्लीं, थोडीं पातकाच्या काळोखांत आशिल्लीं, थोडीं पिड्याच्या काळोखांत आशिल्लीं, थोड्यांच्या मतीक समाधान नाशिल्लें, थोड्यांच्या जिवितांत अनवार आयिल्लें, थोड्यांच्या जिवितांत कोडू बोगडांनी भरून गेल्लीं, हर एकलीं कोण काळोखांत आशिल्लीं तसल्यान जेजू उजवाड दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बाबा भयणीनो, हो थोडो वेळ आज आमी हांगासर आसा सोम्याच्या अजीरपणांत आमी आसच्या खातीर संवसाराक उजवाड जावन आयिल्लो जेजू आमच्या जिवितांत आमकां उजवाड दिता. कितलीं जाणां काळोखांत आसल्यांक उजवाड दिल्लो जेजू आज म्हज्या आनी तुज्या जिविताक उजवाड दिता. आमी जावं पुरो थोडी पिडी कळनासतना, जावं पुरो थोडी पिडी कळोन म्हणले बरी काळोखांत आसता, ह्या काळोखांतली भायर येवंक आमी सडबडता. आमकां उजवाड जाय. आमी उजवाडान चलत जाय, कित्याक आमी उजवाडाची भुरगीं, आमी देवाची भुरगीं, आमी काळोखाची भुरगीं न्हय म्हणटा जो आपल्या पयल्या पत्रांत. आमी चक्कड उजवाडाची भुरगीं आनी सोम्या सवें आमी जिये जाय धरलीं तसो न्ही. देखून आमी उजवाडान जिवच्या खातीर देवाची कृपा आमकां गरज, सोम्याच्या हाजीरपणांत आमी आसचें गरज. ह्या खातीर ह्या मुंड्या रुपाराचे जेजूक आमचे मदें आपोवया. मुंड्या रुपार तो आमचे थंय येता आसतना ताचो उजवाड आमचेर फांकोन दी, आमच्या कुटुंबाचेर फांकोन दी. आमी कोणा खातीर आज ह्या आराधना वेळार मागता गे तांचेर तो फांकोन दी आनी हर एकल्याक आमकां त्या दैवीक उजवाडांत चलचें भाग मेळोवन दी, मतीक समाधान मेळोवन दी, जिवितांत संतोश मेळोवन दी. ह्या खातीर आमी दिंबेर पडया, सोम्याक आमचे मदें स्वागत करया. धाकट्या बुकान पान नंबर 11. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, उंड्या रुपारली पोण्याच्या. नमो नमो सोडवून धरा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, उंड्या रुपारली पोण्याच्या. नमो नमो सोडवून धरा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सर्गी सोदेव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय. देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. उंड्या वायनार येवन तूं आमचें कान जाताय. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, उंड्या रुपारली पोण्याच्या. नमो नमो सोडवून धरा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. तुझे तावन बुजवून आशेवन हांगा रावल्या. ये
आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे दैन्या बांधार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रुपाली पोनास्या नमो नमो सुडवंदरा सक्रामेंतान आमकां रक्षा वै सौम्या आमच्या जिविताचे सुख दुःख आमचे कष्ट आमची कणबेजाराई आमची निराशा आमची सलवणी आमची पिडाशिडा आमच्या घरांतले समस्ये आमी वोंचे रीण आमी फुडकरचे जायत्या नमुनेचे कश्ट आमी फुडकरची टिका आमकां दसची दिसपट्टी बेजाराई हर एक घेवन जेजू तुजे मुखार आयला हांव कित्याक आमी जाणा हांव जेजू तूं जावन आसाय सडवणदार मनशांची कश्टांची वजनां ह्या अडचणींतल्यान हाडून करूंक येयल्लो सोमी येया तुमी कश्टतल्यान वजन ववयतल्यान हांव तुमकां विशू दितलो म्हूण तुवेंच सांगिल्लें कितले जण तुजे कडेन सोम्या आयिल्ले आपली कश्टाची वजनां काण घेवन खोडाचे पिड्याचें वजन काण घेवन आयिल्ल्या खोडकारांक तुवें जेजू गूण केले आरीच्या पिडेचें वजन काण घेवन आयिल्ल्या त्या मनशाक ववन हाडलो तरी तुवें ताका सल अशें केलें सोम्या 12 वर्सांची रक्तस्रावाची पिडा घेवन आयिल्ल्या त्या स्त्रियेक जेजू तिजें पिड्याचें वजन हाडू केलें फातकाचें वजन घेवन आयिल्ली ती स्त्री शिमांच्या घरा तुज्या पांयां तडे बसून पाताक रडिल्ली आनी तिचें वजन तुवें हाडू केलें संवसारी जिणेच्या वजनान सोम्या थकल्लो जाक्यो तुजे लागीं आयलो आनी त्या जाक्यवाक सोम्या ताचे घरांत उजवाड पांकसो केलोय सोम्या जेजू हर एकल्याचें वजनां तुवें हाडू केलीं हर एकल्याचे कश्ट तुवें हाडू केली हर एकल्याची पिडा तुवें गूण केली आखरेक जेजू तुजो मोग इतलो की सोम्या नियाळोंक नजो जाल्लो तसलो आमकां साथ देना तुल्लो कित्याक देवाचो पूत जावन ह्या संवसारांत आयिल्लो तूं सोम्या एक वजन कुरेसाचें वजन तुवें तुज्या कांद्यार काण गेलें सगळ्या संवसाराची पातकां सोम्या त्या एका खुर्साच्या वजनान तुवें वावयलीं कालवारेच्या दोंगरार तूं सोल्लय जेजू आमच्या मोगान कित्याक मनशाच्यार आशिल्लें वजन तुजेर तुवें काण गेलें आनी तुवें तें वावयलें तूं ताजे पोंदा पडलोय तुजे घायेलोय तरी की सोम्या तुज्या कुडींतावन भायर सरल्या अमोलीक रक्तान मनशाची पातकां तुवें धुलीं आनी कश्ट हाडू केली सोम्या असलें अपुर्बायेचें सोम्या जिवीत तुजें ह्या उंड्या रुपार तूं हांगासर आमचे मदें आदार आसाय पळोवंक उंडो सोम्या पूण जिवंत तूं आसाय हांगासर आनी हांगासर ह्या उंड्या रुपार रावून मनशांक तूं आयकताय मनशाचे कश्ट पळयताय मनशाचे मागणी आयकताय मनशा कश्टान धैर्य दिताय तांची दुकां पुसताय कणबेजाराय पयस करताय सोम्या असलो सुडवणदार तूं सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं सरता सोम्या तुजे गोडसाण साकोंक तुज्या सांगाता थोडो वेळ रावून सोम्या आमच्या जिणेचे कोडसाण तुका आज समर्पण पामती आमच्या मोती संतोष घेवन तुजें दर्शन घेवन आमी पवित्र जावच्याक जेजू हांगासर आयल्या आमचे लागीं जेजू तुजे तुये आमकां आपड जेजू तुज्या त्या पवित्र दर्शनान तुज्या स्पर्शान सोम्या आमकां दैवीक जिवितांत तूं बरें लागीं सरता सोम्या साता तुजी गोडसाण तुजे संगी रावून विसरता जिणे गोडसाण संतोष जाता आमी घेवन तुजें दर्शन
साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्श नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पोळ्याच्या नमो नमो सोडवंदरा सक्रमेंतांतम करच्या Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Haradan oglab judu tuka man judu tuka mai maduka judu haradan tuka sumyan judu ja sudundara आमची जीवितांत तुमका उजवाड तुमच्या देव हरादान आम्ही करता कर्जन मनादान करता हालेलुया 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 बुशम बोबिनी नाम सोम्या मुखार आसा दोग जाण कुर्डे जिवीत बोर उजवाड देखानातले संसार पळयनातले आपल्या आवय बापूय किस्से पळोवन जे बाग नातले जल मातान कुर्डे दोग जाण जेजूक भोब मारूंक लागले जेजू दाविदाच्या पुता आमची पिरमोत पाव जेजूक त्यांनी पळोवंक ना भावार्थाच्या दोळ्यांनी मात्र त्यांनी जेजूक पळयल्लो ताच्या दोळ्यांनी जेजूक त्यांनी पळोवंक ना पूण ताच्या काळजांत तसलो भावार्थ बाबा भयणी तांकां जेजूक पळोवंक आदार जालो जेजू आपणा गूण करता म्हणून धैर्य तांकां आयलें धैर्यान त्यांनी मेट काडलें जेजूक त्यांनी उलो केलें जेजूक त्यांनी बोब मारली आनी जेजून तसो ताळो आयकलो भावा भयणी आमचे मुखार ह्या जेजू आसा आमी जेजूक उलो मारया आमी मस्त जाणा काळोखांत आसा आमकां मस्त नमुन्याचे काळोख आसात अत्मी काळोखांत आसा आमी पिड्या शिड्याच्या काळोखांत आसता आमी ना समाधानाच्या काळोखांत आसता आमी घुसपड्याच्या काळोखांत आसता जिवितांत विसवण करूंक साथ जाल्यार काळोखांत आसता घरांत राग द्वेश आमच्या घरांतली असमाधानाच्या काळोखांत आमी आसता जिवीत थोडे फावटी आमकां खोडू जाता थोडे फावटी आमकां कितें करचें कळना एक वजानशें भोगता जिवीत बाबा भयणी आमचे मुखार असो जेजूक उजवाड हाडून आयला जिवीत आळू करूंक आयला वाट दाखोवंक आयला काळोख पयस करूंक आयला समाधान हाडून आयला मोग हाडून आयला बरेपण हाडून आयला बक्षांनी हाडून आयला आनी तें हांवें तुवें जोडी जाय ही देगान असले भाग आमकां देवान फावो केला पळया देवान आमचो इतलो मोग केला आमकां सगळ्यांक काळोखांतलें सोडून चाक आपल्या पुताक ताणें धाडलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपल्या पुताक ताणें संवसारांत धरलो त्या पुताक आमचे खातीर धाडल्या खातीर अर्गां दिवया तुमची हिसाब अर्गांनी उगलाप तुका सुम्यान जेजो पातकाच्या काळोखांत सांपडलेल्या सुरविल्या मनशाक सोडूनची बासांनी दिवन उजवाडान तांकां हाडिल्ल्याक देवा काळोखांत म्हणले बरी असल्या अब्रामाक भावार्थाचें देणें दिवन उजवाडाक ताका पावयल्ल्याक
देवा गुलामपणाच्या काळोखांतल्या इस्रायल परजेक इजिप्तांतली भायर हाडून सोडवणेचो उजवाड ताका दाखयल्याक देवा मोरणाच्या काळोखांतल्या इस्रायल परजेक तांबडो दर्यो उतरवन इजिप्तकारान त्या हातांतल्यान ताका बचाव केल्ल्याक देवा पातकाच्या काळोखांत संपडल्या इस्रायल परजेक सिनाय पर्वता लागीं तुजे 10 उपदेश दिवन तांकां उजवाडाक पावयल्ल्याक देवा गुलामपणाच्या बंधनांतल्या इस्रायल परजेक तुवें प्रवादे मारिपा तुजें उतार दिवन सोडवणेची बसावणी तांकां दिल्ल्याक पातकाच्या गुलामपणांत असल्या आमकां सोडूंच्या तुजे क्लास पुताक मनीस जावन आमचे मदीं धाडिल्ल्याक सोम्यान जेजू तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड म्हणल्यार उतरांनी आमचें जिवीत उजवाड जावन जिवंक आमकां शिकयल्याक सोम्यान जेजू समार्याच्या बांयच्या काट्या कडेन काळोखांतल्या त्या समार्याच्या स्त्रियेक तुवें काळोखांतून उजवाडाक हाडिल्ले बरी जायत्या पातक्यांक उजवाडाक तुवें हाडिल्ल्या खातीर दोळ्यांक दिश्ट नासतना आसलेले त्या कुर्ड्यांक दिश्ट दिवन तांची जिणी उजवाडायल्ले बरी आमकां जायते फुडें आमचे सकड आत्मीक कुर्ड्यापणांतलें सोडून आमकां आमचें जिवीत उजवाडायल्ल्या खातीर स्वार्थाच्या काळोखांत असल्या आमकां हेरां खातीर जिवंक शिकोवन हेरांक उजवाडा काडूंक आमकां तुवें फाव केल्ल्या खातीर संवसारी आशेच्या काळोखांतल्या आमकां तुवें वांटून घेवचो स्पिरीट दिवन हेरांक कुमो करन उजवाड जावन आमकां जिवंक शिकयल्ल्या खातीर पातकाच्या काळोखांतल्या आमकां हे बरें कुमसार जावन पातक रडून जिणी बदलून काळोखांतले भायर येवंक आमकां फाव केल्ल्या खातीर घरांत वा कुटुंबांत राग आनी द्वेश असो काळोख आयिल्ल्या वेळार तुज्या पुताक तुज्या कृपेन आमी एकामेका बगसून एकामेका मोगान जिवंक आमकां फाव केल्ल्या खातीर आमच्या घरांनी आमाल पिवने वायट सोयो संवसारी लब्धण्यो आगाबली जावन काळोखांत सांपडल्यांक तुज्या दैवी कृपेच्या उजवाडान परिवर्तन करन आमच्या घरांत उजवाड हाडिल्ल्या खातीर पिडेश्रेच्या कश्टां नश्टाच्या काळोखांत सांपडल्या बरी भलायकी दिवन कश्टां नश्टां ते सुटका दिवन तांकां जिणेंत उजवाड तुवें दाखयल्ल्या खातीर ह्या पवित्र साक्रमेंताच्या आराधनाद्वारे कितलींशीं जाणां फाटल्या साबार वर्सांनी काळोखांत असल्या उजवाडाक आनी ताची जिवीत तुवें उजवाडायल्ल्या खातीर दगदवणीची बेश्टावणीची मोडां आमचेर आयिल्ले रे तुज्या अमलेक रक्ताद्वारे सगळ्या पवित्र सभेक काळोखांतले तुवें राखल्ले खातीर भाव भयणीनो आमी सकड देवाक आमी अर्गां दिवया ताका अर्सून गीत गावया कित्याक ताणें आमकां काळोखांतली उजवाडा कडल्यान आमच्या जिवितांत तो काळोख ताणें निवारला आमच्या जिवितांत आमकां उजवाडान तो चलोवन आसा कितलेशे कश्टाच्या गुलामपणांतले आमकां ताणें सोडयलां ह्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवया होबलाप दिवया अर्सून गावया ಅಂತರಂಗನಲ್ಲಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಎದುರಲಿ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಅದರಲಿ ಅಂತರಂಗನಲ್ಲಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಎದುರಲಿ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಅದರಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬ ಕಾಣಲಿ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ഇരുളു ದೂರ ಸರಿಯಲಿ ಬೆಳಕು ಮೂಡಲಿ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ
ಅಂತರಂಗನಲ್ಲಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಎದುರಲಿ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಅದರಲಿ ಭಾವ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿತು ಹೃದಯ ಮಿಡಿತು ಸತ್ಯ ನೀನೆ ಎಂದಿತು ಜೀವನಲಿತು ಹರುಷವಾಯಿತು ಹರುಷವಾಯಿತು ಅಂತರಂಗ ನಲಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಎದುರಲಿ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಅದರಲಿ ಅಂತರಂಗ ನಲಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಎದುರಲಿ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಅದರಲಿ. इकडे परमेश्वराव्या भाव बहिणीनो, देवाचें उतर आयकुया. देवाची कृपा आनी आदार मागया. देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगोवन दी. एकडे बोर आमच्या काळजाचेर दिश्ट घाल्या थंयसर कांय काळोख आसा जाल्यार कितें काळोख बरोवन आसा, दुखाचो काळोख आसा गी, फातकाचो काळोख आसा गी, रागाचो काळोख आसा गी, मोसराचो काळोख आसा गी, द्वेशाचो काळोख आसा गी, घुसपडेचो काळोख आसा गी म्हज्या काळजांत. ह्या काळोखा वरवीं म्हजें जिवीत मस्त बडे कश्टांचें जाता म्हण म्हाका भोगता गे. जिवितांत दैत्य निर्धार करण्याक हांव चुकता गे. घरांत कांय चड नेतना हांव एकदम अपसेट जाता गे. डिप्रेशनाक वता गे. कधी बेजारान तो भरता गे हांव. हाका सगळा काळ म्हजे भितर काळोख आसा. तो काळोख आसले वरवीं म्हाका देवाचो वाटो समजनात. तो काळोख आसले वरवीं म्हाका देवाचो वाटो स्विकार करूंक कश्ट जातात. तो काळोख आसले वरवीं देवाचो ताळो आयकूंक म्हाका जायना आनी हांव सुक्त ते पटेन चलवतां. जिवितांत थोडी बरी हांव रडतां. दुखांतले भायऱ्यो म्हाका जायना. निराशेंतले भायऱ्यो म्हाका जायना. डिप्रेशनाक वता आनी की चड. थोडे बडी हाचे वरवीं हांव कोणाचेर राग काडूंक प्रयत्न करतां. म्हज्या काळजांतल्या काळोखा वरवीं हेरांक हांव कश्ट दितां. म्हज्या रागा वरवीं ती म्हजे उतर आनी हेरांची काळजां कुडके करता हांव. हाका सक्कड म्हजे भितरांतलो काळोख कारण. मागीर आमी जेजू कडेन सोम्या ह्या घडये म्हज्या काळजांत उजवाड दिता. तुजें उतार हांव आयकूंक येता जेजू. तें उतार म्हणजे ती परसोडून दी. दिवो पेटले बरें पेटोवन दी म्हजो म्या. कितलो तेंप तो नासलो काळोख आज तो न पयस जावन दी. तुज्या पवित्र उतराचो उजवाड काळजाच्या सक्कड कोनशांनी कुडीच्या संदांनी आनी हर एकाक म्हज्या कुडीच्या विश्वांनी हो काळोख सोम्या उजवाड परसोडून दी. वाळोवन दी तुज्या कृपेची सकत. पवित्र आत्मे सकत वाळोवन दी. आमी मागया. एक घडीभर मौन रावया. पवित्र आत्म्याची मौनपणान आमी मागया. हा पड पवित्र आत्म्या, म्हजे काळीज उजवाडाय. म्हज्या काळीज दिवो पेटले बरी पेटय ह्या घडये. तुजें उतार आयकूंक गो. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो. माते हो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
जेजू अधिकाऱ्याच्या घरातून पुढे येताना 2 कुरड्या त्याच्या पाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकोद कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रिकलो तेन्ना ताचे सरशीं ते आयले. थवड जेजून तांचे लागीं विचारलें, हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हण तुमी सत मानतात गे? तांणी जाप दिली, वय सायबा. थवड जेजून ताचे दोळे आपडले आनी म्हळें, तुमच्या भावता प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना ताचे दोळे उक्ते जाले. देवाचें उतर हें वाकडें तुका आकले. एक घडी बरो आमी बसया न्हू. मोगाळ भाव भयणीनो, हर एकली आमी जिवितांत कश्ट येतना आमी त्या कश्टां ते भायर येवंक पळयता. एक सुकणें गुडांत शिरकलें म्हण जिंत्या. एका खंयचेय गुडांत तें शिरकलें वा भायर खंय बंद तें कितें करता? तें ओगोप आसना. खंयच्यान हांवें ह्या गुडांतल्यान भायर सरयत, खंयच्यान हांवें एक घडी आमकां तो सुकोन काडयत, म्हणजे जिवीत बचाव करयत की म्हणटा. सूख पळयता, प्रयत्न करता, तेणें पळयता, हेणें पळयता, धांवता आनी त्या गुडांतल्यान भायर येवंक प्रयत्न करता. भाव भयणीनो, आमी सकट देवाची भुरगीं. देवाची भुरगीं म्हळ्या उपरांत आमचें तें वाडचें जिवीत देवाचें. आमचें तें आत्म आसा तो आत्म देवातावन आयिल्लो. उत्पत्ती ग्रंथान तुका उडास जाल्यार देवाचें उतर थंय सांगता, सोम्यान मातयेचो मनशाक रचलो आनी आपलो स्वास ताचे भितर घालो आनी स्वास घाल्ले तक्षण मनशा थंय जीव आयलो. स्वास म्हळ्यार जिवाचो गुर्तो, म्हणजे देवाचो स्वास मनशा भितर रिगलो. आनी त्या देखून आमी सकट देवाची भुरगीं. आमचे ते स्वास देवाचो दैवीक जीव वाळटा. देखून आमी देवाची भुरगीं. पूण आमी देवाची भुरगीं जावन आमी जियेता त्या संवसारांत आमी जायते फावटी पिंजऱ्यांत सांपडल्या सुकण्या परी पिंजऱ्यांत आमी सांपडटा. पदकाचो पिंजरो आमचे भोंवतणी आसा आनी ह्या पदकाच्या जाळांत आमकां सांपडावंक देवसार प्रयत्न करता आनी ताणें वाटो वापरच्यो वाटो विविध. तुमी पळयलां, मासली धरूंक गरी घालतात. गरयेक एक सुंकाट गी ह्या तेंगी काल्यां घालतात, मातसो कुडको गी ह्या गांयदोळ कितें घालतात आनी गरी उदकांत देंवयतात. मासलें कळना तें चिंता हांगा सुंकाट म्हणून भितर सूय आसा म्हण ताका गुत्तो ना. रानदुकराक धरच्या खातीर गुडाक पास म्हणटात आनी ह्या पासान थंयसर काले म्हणी खावंक दवरतात. रानदुकर येता, खावचें घेता, तो चिंता खावंक आसा म्हणून हांगा पास मांडलो ताका गुत्तो ना. आनी त्याच रितीन बाबा भयणी संवसारांत म्हजें आनी तुजें जिवीत तसलें. आमकां पळया, ह्या संवसारांत देवसार पास म्हणच्या खातीर जावं दी संवसाराचे पयशे गी, संवसाराची ग्रेस्तकाय गी, ह्या संवसाराची कुडीची आशा गी, कुडीच्यो ओडण्यो गी, ह्या कंचायरीचो राग गी, मोसोर गी, स्वार्थ गी, अहंकार गी, गर्व गी, असल्यो संगती उपयोग करता. आनी आमी चिंता तें बरें म्हणून आमी ताका वळख जाता. आमी गर्व आपूण सांपडटा. हांव चिंता हांव व्हडलो मनीस, हांव व्हडली मनीस, हांव बुद्दवंत, म्हजे लागीं पयशे आसा, म्हणजे हांकां गर्व सांपडटा. आनी इतलें करतना देवातान आमी पयस वेता, गरयेक सांपडोन जाता. ह्या पिंजऱ्यांत आमी सांपडटा. आनी ह्या पिंजऱ्यांतलें आमी आसतना भाव भयणी आमचें जिवीत काळोखाचें. आमी काळोखांत आसता, उजवाड आमकां ना. कित्याक आमकां भायरेची वाट ना. काळोखी जिवीत आमचें. पूण आमकां देवाचें उतर कितें सांगता? देवाचें उतर सांगता आमकां उजवाडाची भुरगीं आमी, आमकां उजवाडाक व्हरच्याक देवाचो पूत जेजू क्रिस्त येता. इजाया प्रवाच्या पुस्तकांत अध्याय 20:9 आमकां आमी पळयता देवाचें उतर सांगता, त्या दिसा बेरी आसा ती पुस्तकांत ती उतरां आयकतलीं. बेरी कान आयकनातलीं, पुस्तकांत ती उतरां आयकतलीं. अंकार आनी काळोख पयस सरून कुरड्याचे दोळे पळोवंक शकतले.
ल्हानविकांक सर्वेस परते परतून संतोष मेळटलो. दुबळी इस्रायलाच्या पवित्र देवा ती उल्हासतली. आनी कित्याक जुलुमदार नाश जातले, निंदक नपयस जातले, वायट करून सोदतेलो नाश जातलो. जी आपल्या उतरणे पहिला गुन्यांवकार करतात, जी दारवटले की बसून मुन्सिपालिटीरा पास म्हणटात आनी कारण नासता प्रामाणीक मनशां न्याय मेळना असो करतात, तांचो सगळ्याचो नाश जातलो. पळया देवाचे उतार कितले आपले सांगता. भाव भयणीनो, दीस येता काळोखांतल्यान चलतल्यांनी उजवाड पळोवचो, पिंजऱ्यांत आसलेल्यांनी सुटका जोडचो. कित्याक आमचो देव आमकां सुटका दिवंक अशें वता. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता काळोखांतल्यान आमी भायर सरूंक आसा. आनी येस समजल्ले दोग कुर्डे जेजू लागीं येतात आनी म्हणटात, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर, आमी काळोखांत आसाव, आमी काळोखांत आसाव, आमकां बाचाव कर. बाबा भयणी, आज आमी हांगासर आसाव मुस्तुदाना. जायतीं जाणां टीव्हीचेर माध्यमाचेर हे आराधनांत भाग घेतले. भाव भयणीनो, आमी काळोखांत आसाव आनी आमकां आज आमी म्हणत जाय, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. आमी काळोखांतले भायर येचे, आमी देवाची भुरगीं, देवसाराच्या गुलामपणांत आमी संवसार देना. हे पिंजऱ्यांत आमी जिवंक न्हय, आमकां स्वतंत्र सुखां सर्गींच्या सुखान जिवताक आपयलेले आमी. त्या देवन आमकां सुटका जायचे. देखून आमी बोब मारीचे, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर, कुर्ड्यां बरी. ताणी बोब मारली. आज आमी देवाक उलो मारीचे. आमी कुर्डी म्हणून आमकां बोगाचे. कुर्ड्या मनशां बगलें आमचें जिवीत काळोखाचें. ते काळोख कुर्डे म्हणून आनी की थंयच त्या मार्गाच्या देखीर बसून भीक मागोवंक थंयच बसले ना ते. तांकां उजवाडाक येवन बोगलें. उजवाड तुमचो जेजू आसा म्हण ताणें आयकलें, ताणें पळोवंक ना, केवळ आयकलें. आनी त्या देखून ते भायर सरले आनी जेजू चरशी आयले. आमी जेजू चरशी येचे. आज आयचो संवसार काळोखांत आसा. भाव भयणीनो, मस्त जाणां काळोखांत आसात, मस्त जाणां काळोखांत आसात. आज थोड्यांक ह्या काळोखांतले भायर येवंक नाका, जिवितांत बरें जावंक नाका. त्या काळोखांत पिंजऱ्यांत जियेतात, जिवीत फाड करतात, नाश करतात. आमी मागचे तांचे खातीर. आज उजवाडाक येजे. मनशांनी देवाच्या भुरग्यां बरी जियेचे, देवसाराच्या भुरग्यां बरी न्हय. मनशाच्या जिवितांत समाधान आसाचे, मनशा भलायकी आसाचे, मन कुडीच्या नेत्म्याची भलायकी आसाचे. आमी गुलामां बरी जियेनाय आज. देखून आमी मागचे. आनी हे मनीस जेजू लागीं गेले. जेजू तांकां विचारता, तांची परिक्षा करता, बाबा तें करूं म्हाका सामर्थ्य आसा म्हणजे मी सत मानतात गी, पाती येतात गी, देवाचेर तुमकां पाती येणी आसा गी. मस्त बडी आमकां पाती येणी ना, देखून आमचें तें बरेंपण जायना. ते म्हणटात, वय सायबा, वय आमी पाती येता, देखून आमी आयलां, देखून तुका तुजे लागीं आमी आयलां, आमी पाती येता देखून तूं आमकां सोडयतलो, दिश्ट दितलो म्हळ्यार धैर्यान आमी तुजे लागीं आयलां. आनी ती आयली. वय सायबा म्हळें ताणी. भाव भयणीनो, आमकां धैर्य आसा गे, आमी मागता तेमकां दितालो तुमी आमकां सामकें तें धैर्य आसा गे, वय सायबा म्हणून आमी सांगाचें. वय सायबा, आज आमकां कितल्या जाणांक आतां जेजू कडेन येवंक वचूं नाका. आज आमकां संवसाराच्यो राटावळी इतल्यो जाल्यात की जेजू कडेन येवंक नाका आतां लोकांक थोडी फुटी. आमी सर या व्हडली पिरगोस आमी कितलीं जाणां, 1 2 1 2 3 4 मेस्ती तितली मात्र हांगासर आसा हांव. आज आमची परिस्थिती अशी, आमकां जेजू कडेन येवंक नाका. भाव भयणीनो, मस्त बटी आमकां देवा कडेन येवं नाका. आमकां संवसारांत आसा, आमी त्या पिंजऱ्यांत आसा म्हूण आमकां गुत्त ना. संवसारी जिविताच्या त्या पिंजऱ्यांत आसा म्हूण आमी रियलायज करना. आमी तच्चो सुखाचो संवसार म्हूण चिंत्ता, पूण एक दीस आमी त्या पिंजऱ्यांत आमी कश्टातना दोळे उगतना वेळ जाता थोडे फाटी. देखून भाव भयणीनो, आमी देवाचेर आमी पातकी येवया. आमी सुमया कडेन सांगया, वय सायबा, तुका आमकां सोडोवची सामर्थ्य आसा, तुका आमची पिडा गूण करची सामर्थ्य आसा, तुका आमच्या वायट संवयांतल्यान आमकां सोडोवची सामर्थ्य आसा, तुका आमचेर आयिल्ले कश्ट निवारचे सामर्थ्य आसा, तुका सकड
सोम्या अजापा करची सकत आसा आमकां सामर्थ्य आसा आमी सोम्या कडेन आमचो बाबार्थ घुसारया आनी मुखार म्हणटा जेजून तांचे दोळे आपडले. केन्ना तुजो बाबार्थ घडटा जेजू तुका आपडटा. वेन यू बिलीव द लॉर्ड टचेस यू. केन्ना तूं पात येताय जेजू तुका आपडटा. हे दोनचे जेजून ताका आपडून म्हळें वयसय बा म्हणलें तक्षणा जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हळें तुमच्या बाबार्था प्रमाणे तुका जावं. जेजून म्हणून ना तुझे दोळे उगते जावं म्हणून ना तुज्या बाबार्था प्रमाणे तुका जावं. कसलो बाबार्थ? म्हजे दोळे उगते जातात. जर तर त्यांनी सतमान नेटलें जाल्यार म्हजे दोळे उगते जायना नाल्यार जाते ना. तुज्या बाबार्था प्रमाणे कोणा पातयेनी आसा ताजे ती हाज्या पाहतात. कोणा पातयेनी ना जायना. पातयेनी बाबार्थ तुज्या बाबार्था प्रमाणे तुजी ती जावं आनी तांचे दोळे उगते जाले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमचो बाबार्थ आमी घट करया बाबा भयणीनो. जेजू कडेन आमी सक्कड आमी आमचो बाबार्थ घट करया. सोम्या आमचे दोळे उगड. आमकां काळोखांतले भायर हाड. आमच्या कश्टांतले आमकां निवार. आमच्या पातकांतले आमकां सोडय. ह्या घडये आमी सक्कड गीत आमी गावया समर्प्या जेजूक. मागया आमी ताचे कडेन सोम्या आमकां उजवाडाक व्हर. ह्या पातकाच्या काळोखांतले आमकां सोडय. आमच्या मोतीक उजवाड दी. तुजी देवी कृपा आनी सकत दी जेजू. आमकां तूं आपड जेजू. ह्या घडये सक्कड आमी सोम्याक समर्प्या गीत आमी गावया आनी आमचे कश्ट आमचे दूख आमची पिडा आमची कनबेजाराय आमची सलवणी निराशा उणेपणा अस्कतकायो आमचे तातले अवगुण सक्कड आमी उंड्या आरोपाच्या जेजूक आमी समर्प्या. पान नंबर 38. Soglos Jesu समर्पिता खुशीन सर्व हांव ओपसिता. सदां स्मोक ताचे पातीव ताचेच थंय हांव जियेता. सर्वच हांव दिता. सर्वच हांव दिता. सगळोच म्हाका सोडून धारा हांव समर्पिता. सगळोच जेजू समर्पिता. ताच्या पांयांक सर पडटा. लौकिक कुशलाय सर सांडटा. काणगे सोम्या म्हाका थांब. सर्वच हांव दिता. सर्वच हांव दिता. सगळोच म्हाका सोडून धारा हांव समर्पिता. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. सोम्यान जेजू म्हजें जिवीत तुका हांव समर्पिता. आज म्हजें सगळें जिवीत म्हज्या जिवितांतले कश्ट पिडा खंत बेजारे सगळें तुका समर्पिता. तुमची जाप हांव तुका समर्पिता सोम्या. म्हजें सगळें जिवीत हांव तुका समर्पिता. म्हजें सगळें कुटाम म्हजी आवय बापय आनी भाव आनी भयणी म्हजे पती वा म्हजे पतीन सगळें आमचे फिरगस कुटाम म्हज्या वाड्यांतली म्हजी सर्व शेजारी कुटुंबां
म्हज्या काळजांत ते हर एक रितीचे अत्रेक आनी आशा म्हज्या मोतीन तसली सगळी प्रार्थना म्हज्या तिराद्यानी तेसावा म्हजी सगळी जिविताची पथकां आनी अस्कतकाय म्हणजे त्या सकट बऱ्यो आनी वायट संवयो हांवें म्हज्या मुखार कुटुंबांत येवजिल्ली सकट रितीची योजना म्हज्या जिवितांत तुवें कितें केल्ली ती मांडावळ म्हज्या जिवितांत हांवें सगळी पिडा शिडा आनी भोगचे ते सकट कश्ट आनी दूख म्हाका ह्या संवसारांत तुवें दिल्ली जायती ग्रेस्तकाय सूख आनी संतोश म्हज्या कुडीक तुवें दिल्ली ती मानसीक आनी कुडीची भलायकी म्हणजे परगांवच्या म्हज्या हर एका कुटुंबादारांक आनी आमच्या मोगाशांक आमच्या भोवऱ्याच्या सर्व आक्रिस्ती भावां भयणीक आमच्या फिरगजवीकारांक आनी आमकां सेवा दिवच्या याजकांक धर्मिकांक मिसांव गांवांनी काम करच्या मिशनरींक विविधची दगदणी संवसारांत भोगतेल्यांक आमच्या सर राजकीय फुडाऱ्यांक आमच्या सर शिक्षकांक आमच्या सर धाकटेरांक आनी नर्सांक जायत्या अनाथांच्या आश्रयांनी वावुरतेल्यांक कासारी बेस्तडून चिंतिल्ल्या जोड्यांक संवसारांत देसवाट करतेल्या वायट मनशांक अनितीन जियेतल्यांक वायट आनी खोटेपण आधारतेल्यांक वायट आनी अनिस्कळजीनी जियेतल्यांक हेरांक कश्टितेल्यांक हेरांची जिवीत पिड्ड्यार करतेल्यांक वायटाच्या वाटेर चलतेल्यांक काम नासतना बेकार आशिल्ल्यांक खाण नासतना बुकेतेल्यांक बुजोण नासतना रडतेल्यांक आदार नासतना कश्टतेल्यांक सोम्यान जेजू ह्या सगळ्यांक हांव तुका समर्पिता जेजू आमचें जिवीत तुका आमी समर्पिता कश्टांतल्या बाबा भयणीक तुका समर्पिता हर एकल्या कोणाक आमच्या मागणेची गरज जाता जेजू आज आमी तुका समर्पिता ह्या घडये जेजू हांगासर जायतीं जाणां तुजी आदार मागता सोम्यान जेजू तुवें साबार जाणांक आज आपणे दय तांच्या जिवनांत कश्टांत येतल्यांक सोम्यान जेजू तांचे कश्टांत ते तांकां सोडय दय सोम्यान जेजू एक कुटाम आज तांचे एका कुटुंबाच्या संध्याक अजापी रितींतले एका कठीण भिरांकूळ अवघडांतले तुवें राखल्या खातीर सोम्यान जेजू आज तुका अर्गां दिता जेजू अर्गां आनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू एक भयण सोम्या आपणाक अशी कोंकली साबार तेमतन गुण जावंक आयकना मस्त वकात केल्यार बरें पण जायना सोम्यान जेजू ती गुण जावच्या पासत मागता एका कुटुंबान जेजू समाधान ना घरांत सदांच झगडें लढाय राग मुसरो हे सगळें पयस जावन घरांत समाधान मेळोवंक जेजू मागोवंक आज विनंती करता सोम्या ह्या कुटुंबाचेर दिश्ट घाल एक भाऊ सोम्या बरी सैरेक मेळा जेवण पेसाडटा बरो भुरगो तो पूण प्राय जावन आयल्या एक सैरीक नासतना ताका मस्त जिविताची कंत आसा जेजू एक जिनियस सांगाती लाभय म्हूण तुज्या लागीं तो विनंती करता एक भयण सोम्या आपल्या शिकपाक आदार दिवंक एक बऱ्या मनसो स्पॉन्सर मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता सोम्यान जेजू तुवें ह्या केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां आनी उगलाप तुका सोम्यान जेजू अर्गां आनी उगलाप तुका सोम्यान जेजू एक भयण सोम्या तिच्या प्रायस्त आवयक बरी भलायकी मेळोवंक आनी त्या मोतीक समाधान मेळोवंक मागता एक भाव सोम्या साबार जाणीन तांचे रीण काडून गेल्ले पयशे पाटी दिवंक नात मस्त पयशे भायर आसात आनी बरें चिंतून दिल्ले ह्या मनशाच्या मोतीक उजवाड मेळोन ताणें दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक मागता सोम्या एका भयणीक हाय BP अस्थमा
शुगर पांयाच्या गांठीची दूख आसा मस्त कश्टांनी आसा वळवळटा भुरगीं पयस आसात दोगांचो प्राय वता आसा सुम्या तांच्या जिवितांत तुजो आदार मागता जेजू तांकां बरें कर एका भयणीक सुम्या एका संत्यांत एक शिक्षकेचें काम मेळोंक आतां इस्कॉलांत बरें समाधान ना बरो सांबाळना एक बरें काम मेळोंक आनी तिचे भलायकेचे समाज परिहार जावंक मागता सुम्या एक भयण कुवेतान पुरुश गांवाक आयल्या आपूण गांवाक आयल्या आपण एकाएकी तिची भलायकी बिगडल्या आनी आतां मस्त डिप्रेशनार आसा सुम्या ती बरी जावन फाटीं कुवेट कामाक वचून जावच्या खातीर तुजे लागीं मागता सुम्या एक भयण तिच्या दोगांय भुरग्यांक ह्या हप्त्यांत परिक्षा आसा मस्त तांकां बरें शिकचें म्हण आशा आसा पूण हीं भुरगीं शिकपा दिलीं फाटीं आसा सुम्या तांची परिक्षा बऱ्या तरेन शिकोवन बरें रिजल्ट येवंक मागता सुम्या एकल्याक आपल्या कामांत बेगीन प्रमोशन मेळोंक आनी काम करचे कडेन एरन्स सपोर्ट मेळच्या खातीर सुम्या तुजे लागीं विनंती करता सुम्या तांची बिरमका ताका पाव एका भावाचो पांय सेप्टीक जावन सगळो पांय कुसोन गेल्ले बरी जाला डॉक्टरान सांगलां हो पांय कातरी जाय KMCंत एडमीट जाला पांय कातरी नासतना हो पांय बरो जावन गूण जावचे पासून जेजू तुवें ताका आपणे जाय म्हूण मागता सुम्या दुबळें कुटाम तें बचाव कर जेजू तांकां एकल्या निरंतर गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आसा चोरी मस्त कश्ट जाता गूण जावंक मागता सुम्या तांची काकुळट कर सुम्या एका भयणीचें ऑपरेशन केलो गाय आनी की परतो गूण जावंक ना तो गूण जावच्या पासत पांयाचो गुत ऑपरेशन केल्लो तो गूण जावंक मागता सुम्या एका भावाक सुम्या पांयांक बोळ नासतना सोलोवंक जायना आनी कुडीचे एक विश्वे मरोन म्हणले बरें येता मस्त कश्ट जाता सुम्या हो भाव ताची बिरमत पाव जेजू ताका आतां पांय बोळ तेजी पिडा सोसूंक बोळ दी जेजू ताका बरो कर एक भाव सुम्या ताच्या जिणेंत त्या समस्या वरवीं डिप्रेशनाक गेला मस्त तांचो भायर येवन परतो बरो जावंक मागता सुम्या त्या भावाची काकुळट कर एका कादरी जोड्या मध्ये फुटायला वेगळा सराक सुम्या झिज दिसतात सुम्या ती गल्ली केस फाटींगान बरें हातान तांची ती एक कर जेजू वेत विंगड जाल्या कादरी जोड्या एक कर आमच्या भुरग्यांक आवय बापूय मेळाशें कर जेजू सुम्या जेजू ह्यो गरजो तुजे कडेन दवरता हांव जेजू ह्या जे करता तांकां जेजू आमच्या हांगासरांतल्या सकट बाबा भयणीचे त्या सावान इरादे आमचे लागीं कोणें मागूंक सांगल्यार तांची इरादे सुम्या तुज्या पांय तरी दवरता हांव सुम्या तांकां पाव आज हें आराधन चलोवन व्हरोंक आमकां साबार जाण कुमो करतात सुम्या जेजू हें आराधन आज हांगासर चलोवन डिवायन टीव्हीचेर प्रसार करतले डिवायन टीव्हीच्या मालकाक तेजे शिबंदेक जेजू आशिर्वादीत कर ह्या आराधनाक आमकां आदार दितात कोण स्पॉन्सर करतात तांकांय जेजू तांकां आदार दी तांचेर आशिर्वाद घाल सुम्या हांगासर व्हिडिओग्राफी करतल्या संगीत दितल्या भावा भयणीक आनी हांगासर कुमो करतल्या ह्या आराधना कुमो करतल्या एका भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल आमचे पिरगजेचेर आशिर्वाद घाल जेजू कोण आमचे लागीं मागोवंक सांगता सगळ्या सुम्या तुजे इरादे सगळें जे आमचे इरादे सांगता घाल जेजू आज आमी तुजे लागीं मागता सुम्या आमची काकोद कर आज आमी हांगासर तो आराधन पाटी येतना उसवाड आमच्या काळजांत मनांत भर जेजू आमी तुजी भुरगीं जावन सुटका आमी जोड मोती उल्हास काण घेवन आज आमी दिव्या बरी उसवाड जावन घरा वयतना आमी घरा गेल्ले त्या घरांत हेरांक उजवाड मेळो दी जेजू तुज्या कृपेचो उजवाड आमचे उरवे हेरांक लाभशें कर जेजू आमी तुजे लागीं परत तावन जेजू आमी सगळी कडेन बर निमी घालया आनी आमचे हात उबारया देवाची स्तुती करया हालेलुया 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 जेजू जेजू सुम्या जेजू या घडये आमी तुज्या दैवीक सकत बाळाशी कर जेजू वी प्रे जीसस 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 थ्रू योर होली नेम लॉर्ड let your power pour out your showers and blessing Jesus heal and touch it with your holy blood Jesus anoint us Lord anoint us Jesus take away all heal all our sickness Jesus let all our sickness be healed and we be relieved Jesus give us the true light of our faith oh hallelujah hallelujah praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah सकड़मी देवाचो आशीर्वाद मागया हे देवाच्या सक्रामेंता गीत आमी गावया सोम्याचो पवित्र आशीर्वाद घेवया
Idiovoda sakramenta sastanग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपाबोधलाक नव्यो रीती आधार्या solvon vecha ăscăt vișvean bavartace boldivian zăsei bapat tăsei sputat ulas ani stutizam पदवी महिमा ससना एका चाळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समासमी नावाडता आमेन. प्रार्थूया. ये देवा विजय सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचा उडास तुम्ही आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचं फळ सदां तुमचे ते आमी बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जियेतान रात करताय ससनाच्या ससना तुझे ही मैं प्यार करूं तुझे ही मैं प्यार करूं तुझे ही मैं प्यार करूं और मुड़ के ना देखूं तेरे पीछे मैं चलूं तेरी स्तुति मैं करूं आराधना तेरी करूं और मुड़ के ना देखूं तेरे पीछे मैं चलूं तेरी स्तुति मैं करूं आराधना तेरी करूं और मुड़ के ना देखूं